अंडर द लिडरशिप ऑफ आमचो बाबू गवळेकर हाज्या सयत तांच्यांनी 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी विंग ऑफ द काँग्रेस भारतीय जनता पार्टीचें सरकार घट्ट करपाक मजबूत करपाक आनी आमी जशें म्हणटा की गोंयाक गोंयकारपणाचें जें हें जर टिकोवन दवरतले वेवस्थीत रित्या फॉर द फ्युचर प्रॉस्पेरिटी जाल्यार तेज्या खातीरच म्हणजे हें सरकार जें आसा हें आतां युनायटली भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें गोंयकारांचें सरकार आसा, गोंयच्या लोकां खातीर आसा, जेका आमी म्हणटा की गोंयच्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें शेतकऱ्याचें सरकार आसा, मुळाव्या गोंयकाराचें सरकार आसा आनी तें करपा खातीर लोकांचो सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक काही प्रमाणात म्हाका दिसतालें की त्रासूय जाताले, ते त्रास जावचे न्ही, खंयच्याच बाबतींत जावचे न्ही हें म्हजें वैयक्तीक मुख्यमंत्री म्हणून मत आशिल्लें. हांव फाटल्या 3 म्हयने एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आसतना म्हाका जाणवलें की काही जाणांक बरेचशे त्रास जाता. ओके, ते त्रास जावचे न्ही खंयच्याच बाबतींत म्हणून हो घेतलेलो निर्णय आसा, हो आमी घेतलो. आत्ता आमी म्हटला फक्त आमी मर्जर केला, अजून बाकीचो कसलोच निर्णय जावंक ना, तो निर्णय फाल्यां जातलो. भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलेलो आसा. दे आर मर्ज विथ द बीजेपी ओनली द लेजिस्लेटिव्ह विंग 10 MLAs एक जालें. दुसरें निवेदन जे येयलां ते गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जे विधानसभेचे सत्तारूढ पार्टीचे लिडर आहात त्यांच्यानी निवेदन दिलां की विधानसभेन भारतीय जनता पक्षाची जी स्ट्रेंथ आहा ती स्ट्रेंथ चेंज जालेली आहा अशें म्हणून हें निवेदन दिल्लेलें आसा. सो दोनूय निवेदनां हांवें एक्सेप्ट केल्लेली आसा आनी सेक्रेटरीक ऑलरेडी हें दिलां, निर्देश केला की तेंच्यांनी ताबडतोब बुलेटीन काडचें. सेशन दाखोवचें पडटलें. नो स्पेशल ना, सेशन ऑलरेडी आसा आमचे कडेन, परत घेवन सुरू जाता. फक्त थोडीशी सिटींग अरेंजमेंट चेंज जातली. मंत्री बदलतले म्हणून सांगला तुमकां ते काय सांगना, दॅट इज नॉट माय इश्यू. तशें रिजन बी काय ना, दे आर मर्जिंग विथ द बीजेपी. सर दिवसभरात एक्झॅक्टली काय झालं आज काय सांगाल? कारण 10 आमदार लिगल किती जाता सर? सी आय एम नॉट एक्सपर्ट इन दॅट, पण माझे काम कितें जे माझ्याकडे येयलें ते एक्सेप्ट करपाचें. सर तुमच्या हितून प्रमाणे ते लिगल सारकें हितून कशें आसा, आय एम नॉट लिगल एक्सपर्ट, कळ्ळें काय न्ही. आतां लिगल आसा काय ना कळ्ळें तुका न्ही, ते समबडी हॅज टू सी, कळ्ळें तुका न्ही. तेजें निवेदन दिलां ते हांवें एक्सेप्ट केलें. सो तुमच्या प्रमाणे कितें येयला पळय तुमकां एक्सेप्ट केलें. सो नाव दे मर्ज विथ द बीजेपी. ओके, लेजिस्लेटिव्ह विंग. लेजिस्लेटिव्ह विंग. बीजेपी नाव इट इज 27. Okay. Yeah. Fine. So promises will be kept. Okay. Yeah. And what are the reasons you joined BJP? See, I joined BJP basically for the promises what I had made. Okay. I need to keep them. So that is the reason. Okay. So this was the plan before election? No, it's not planned before election at all. So before election, before election, did I expect that 10 people would come along? Okay. So you are the main... No, I am not the main. It is our opposition leader. He's our leader. Okay, you are going to be inducted as a minister right now? No, nothing.